गोंयाक खाशेलो दर्जो मेळचो म्हूण लोकसभेत दक्षिण गोंयचे खासदार फर्नांडीस हांणी विधेयक मांडले। ह्या विधेयकान मांडिल्ले ते मुद्दे ते अशे। दक्षिण गोंयचो खासदार फर्नांडिसान गोंयाक खाशेलो दर्जो मेळचो हे फाटभुंयेर संसदेत विधेयक मांडले। गोंयचे दायज, भास, सांस्कृतीक अस्मिताय तिगोवन दवरप, न्हंयो, रानां, दर्यादेग, तळी आनी पारंपारीक शेतकी जमनीची आनी पर्यावरणाची राखण करप, गोंयचे नुस्तेमारी, शेतकार, आदिवासी, कारागीर आनी हेर समाजाच्या लोकांक तेंको दिवप, कोंकणी भाशेचो प्रचार जावप भोव म्हत्वाचो आसा। देवनागरी आनी रोपी लिपीन कोंकणी भाशेचो उपेग करप, राज्यपाल आनी राष्ट्रपती हांकां खाशेलो अधिकार दिवप, 1866च्या नागरी संहितेच्या आधाराचेर गोंयच्या मूळ गोंयकाराची व्याख्या स्पश्ट करची। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।